आज तुमकां सीओन आपयल्ले कितें डिस्कशन जालें? आयज सीओन आपयल्ले कित्याक कालच्यान ते मातशें हिंगासर भायल्यान विक्री जाली आनी ताका लागून मातशें हें जालें बोवाळ आनी ऑल्सो हें दिसतालें की मुन्सिपालिटी डज नॉट टेक द एक्शन बट आय एम हॅपी मुन्सिपालिटी हॅज टेकन द एक्शन एंड इवन तांणी सील कुऱ्यान मारले आनी जें पळय लायसन्स नासतना विकता ते कायद्या भायर विकता आनी त्या पासून तांणी तें एक्शन केलें आनी दुबाव बरें जेन्ना पळय बाजार हँड ओवर करचे आदी मुन्सिपालिटीन स्ट्रॉंगली एक्शन घेतलेलें आनी प्रॅक्टिकली 1 मंथ हें भायल्यान विक्रेचें बंद जालें आनी आतां रिसंटली हें परतें चालू जालें आनी त्या पासून तांचो डिमांड आहा कितें हें पळय कायद्या आड करता हें कायद्या आड काम करचें ना आनी डेफिनेटली मुन्सिपालिटीन एक्शन घेतलां हे आमचे ऑफिसर आहा पळय तांणी ते मार्केट ऑफिसर आहा पळय तांणी आनी हे भाशेन हें पळय सद्याक आयज पळय इन्फॉर्मेशन मेवलां ते भाशेन म्हाका हें भायल्यान विकता पळय तें सारकें तें बंद जालां आनी हें बंद आहा पळय तें चालू दवरपाचें स्पेशली वीथ द हेल्प ऑफ द पुलीस आनी मुन्सिपालिटी ऑल्सो हॅज द रायट कोणाक पळय परमिशन ना हेज्या मार्केटी भायर विकपाक तांच्यांनी तें विकूंक जायना आनी दे हॅव द पावर इवन टू अटॅच देर गुड्स बिकॉज इट इज डन एगेन्स्ट द लॉ म्हणटच म्हज्या हिसपान हें पळय मुन्सिपालिटी आयज एश्युरन्स ताणें दिलां आनी ताणें दाखयलां आयच्या दिसा की भशेन जें पळय कायद्या आड विकता पळय तें कायद्या आड बंद जातलें आनी हें जर बंद जालें जाल्यार आनी हिंगासर एजिटेशन तितलें जावचें ना ते भशेन तेणी एश्युरन्स दिलां हो पळय न्यू शेड केलेली आहा ती मातशी नितळकाय बरे भाशेन सांबाळूंक जाय कित्याक न्ही फकत नुस्तें विकता पळय तांचें पूण नुस्तें घेवंक येता तांचे पर्यंत एक एक्युजेशन आहा हो बाजार सारको दटी थंय भितर सरतलो जाल्यार सगळी घाण घुट्टन आहा म्हणटच दिसपटें तें एटलिस्ट टँकर घेवन हें पळय ड्रेनेज आहा थंयसर अकुमुलेट जाता पळय ते सगळो वेस्ट वचपाक जाय आनी भाशेन हो बाजार बरे भाशेन चलपाक सो फार एक्शन पळय घेतलां म्हज्या हिसपान हें बरें आहा आनी एक्शन कंटिन्यू जावपाक जाय हें एक्शन तर कंटिन्यू जालें म्हज्या हिसपान हें आनी चडशें एजिटेशन करपाक आमच्या लोकांक गरज ना कित्याक भायल्यान पळय विकता पळय तें दिसपटें हें सारकें ना न्हू कायदे आड आहा ताका रायट ना तें विकपाक दिस इज द ओन्ली थींग फकत मुन्सिपालिटीन एक्शन घेतलां पळय तें इफेक्टिवली तेणें सांबाळपाक जाय जशें मी एक म्हयनो जुन्यान तेणी गेल्या वर्सा सांबाळलेलें ते भाशेन आतां हें चालू दवरपाचें आनी तें चालू दवरलें जाल्यार कोण एजिटेट करूंक पावना न्हू एजिटेशन सुरू जाता ओन्ली जेन्ना कायदो मोडटा पळय तेन्ना न्हू दॅट इज द ओन्ली थींग आयज जे फीश वेंडर नुस्तें घेता बाजारांत न्ही तेंचो रिप्रेझेंटेटीव फादर मायकल येयल्लो आमचे मदें डिस्कशन जालें की सिलींग आमी आतां काल शॉप रोखडीच आमी काल शॉपां होलसेल मार्केट हिंगता ती शॉपां सिलींग केली सिलींग करतकूच तेणें आमकां एप्रिशिएट केलो की तुमी रोखडें बरें एक्शन घेयलें पुलिसांनूय बरें आतां पुलिसूय बरें एक्शन घेताय पुलिसूय भोंवताय मार्केटान कोण रस्त्यार हिंगताय तांकां दांडोवपाक आनी तेंगेलें नुस्तें हाडून आमी सीज केलां पुलीस स्टेशनाचेर बी कोण रस्त्यार हिंगताय तेंचे आनी फादरा म्हाका आमकां एप्रिशिएट केलो बरें काम केलां म्हणून ताका लागून तो आयज येयल्लो सांगपाक की अशें दवरचें म्हणून अशें तेंचे स्ट्रीक्ट कारवाय स्ट्रीक्ट दवरचें म्हणून कित्याक तुमी हें केलां तें बरें केलां म्हणून सांगलें स्ट्रीक्ट दवरचें आनी नुस्त्याक होलसेल इंकपा दिवचें न्ही आमकां फीश वेंडरान ताका मार्केटान गिरायक जायचें सांगलें